नमस्कार. आयचे युग हे आमी म्हणटात सदांच धांवपळीचें युग. कोणा कडेच टायम ना चार उतरां एकामेका कडेन उलोवपाक, चार गोश्टी बऱ्यो वायट एका कडेन बसून करपाक, जावं त्यो फॅमिली आसूं जावं फ्रेंड सर्कलान आसूं. आमचेर जो आसा तो मोबायल हावी जाल्लो आसा. एक्चुली मोबायल हो एंटरटेनमेंटाक लागून तात्पुरत्या कारणाक लागून वापरप, पूण आयज जे आसा ते लोक मोबायलाचो जो आसा तो की तासून तास उपयोग करता. एक काळ आशिल्लो इज 1980s. ह्या काळान जे आवय बापूय आशिल्ले ते आपल्या भुरग्यांक सांगताले टी व्ही चड पळोवं नाका, तुमचे दोळे पाड जातले. आनी तो काळ वेगळो आशिल्लो. एक तांकां कॉम्प्युटर युग आमी म्हणटाले तेन्ना. आतां तें युग गेल्लें आसा आनी आतां एआयचें युग आयिल्लें आसा. नवो जमानो आनी नवे लोक, जनरेशन एस 7th जनरेशन 6th जनरेशन हें आतां चालू आसा. आनी ह्या युगान जें आसा तें आमचेर जो आसा तो मोबायल हावी जावपाक लागलेलो आसा. प्लास्टिकचो राक्षस गेलो आनी आतां हो मोबायलाचो राक्षस जो आसा तो आमच्या फुड्यान उबो रावल्लो आसा. आयज एक गाजियाबाद हांगासर एक घटना घडली. 3 ल्हान भुरग्यांनी 9व्या मजल्या वयल्यान उडी मारून आपलो जो आसा तो जीव दिलो. आनी जीव दिलो कित्याक? कारण कितें आशिल्लें तर एक गेम, ऑनलायन गेम, बेस्ट कॅरियन लवर हे गेमीचें नांव. आनी एक गेम खेळटा आसतना तेंच्यांनी जे आसा तो 9व्या मजल्या वयल्यान जे आसा तो आपलो उडी मारून जीव दिलो. नोट बरयलो, आय एम सॉरी, वी आर क्वीट. ही जी गेम आसा ज्यो आमी आमच्या भुरग्यां फुड्यान ज्यो गेमी दवरलेल्यो आसा, ऑनलायन गेमी जावं सोशल मिडिया, जेजो वापर बऱ्याक लागून करप आसता. पुणून आयची जी पिळगी आसा, आयची जी न्यू जनरेशन आसा त्याचो उपयोग जो आसा तो वेगळ्या कारणाक लागून करता. आयची जी आमी जेन-जी म्हणटा जावं ल्हान भुरगीं आसा तेंचेर जो आसा तो मोबायल हावी जाल्लो आसा. मोबायला शिवाय तेंचें जगणें आसा तें कठीण जाल्लें आसा. आमी तेंकां जेन्ना ती जल्माक आयली तेन्नाच आमी तेंच्या मोबायल जो आसा हातीन दिल्लो. जेयना खायना म्हणून ह्या भुरग्यांक जे आसा ते ल्हान भुरग्यांक जे आसा ते मोबायल तेंच्या हातान दिल्ले. आनी आयज हो मोबायलाचो राक्षस तांकां जो आसा गिळपाक लागलेलो आसा. तिनूय ल्हान भुरग्यांनी जे आसा तो जीव दिवपाचो कारण जे आसा त्या दिसा तांकां त्या आवय बापायन मोबायल दिवंक ना. आनी जेन्ना तेंच्या हातीन जो आसा तो मोबायल पडलो, ही गेम जेन्ना खेळपाक लागली तेन्ना तेंच्यांनी जे आसा ते एआयक विचारले आतां कितें करपाचें. एआयन तांकां सांगलें सुसायड. पळयात आयज आमच्या मनशाची जी प्रवृत्ती आसा, आमच्या मनशाची जी अक्कल आसा ती खंय पावलेली आसात. एक एआय सांगता सुसायड म्हणून आनी ह्या तिनूय भुरग्यांनी जो आसा आपलो जीव दिलो. आमकां शातीर रावपाची गरज आसा. आमकां ह्या मोबायलाचो उपयोग जो आसा तो बरे तरेन करून आमच्या भुरग्यांक जे आसा ते बरें लर्निंग दिवन करपाची गरज आसा. जर नवी क्रांती आमच्या देशान आनी पुराय जगान आमी करतले जाल्यार आमकां मोबायलाचो उपयोग जो आसा तो कसो करचो हें आमच्या आवय बापायक आनी शिक्षणीक क्षेत्रांनी जे लेक्चरर्स आसा तांकां एक लेक्चर दवरचो पडटलो. तांकां कावन्सिलींग करचें पडटलें हो मोबायलाचो उपयोग खरें कसो करप तो. नाजाल्यार असल्यो घटना आसा त्यो फाटल्या दिसांनी ज्यो जे पबजी गेमींक लागून जाताल्यो त्यो आतां परत जावपाक वाड जाल्ली आसा. हे जर अशेंच चालू उरलें जाल्यार जी येणारी जे जनरेशन आसा तांकां खूब धोको आसा.